गोयच्या रस्त्यांचेर वाडत वचपी अपघाताक लागून हुस्को निर्माण जाला। भटक्या गोरवांक लागून जावपी अपघाताविशीं आतां राज्य सरकारान खर भुमिका घेतल्या। अपघात घडल्यार ताका जापसालदार जनावरां न्हय तर तांचे मालक आसा, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टपणान सांगलां। पळयात। ते पदर गेले आणि ते उणे गेले म्हळ्यारच तेपा प्रमाणे सगळेच बदलले। हाजी जिवीत एक आमकां गोंयांत दिसपट्टे पळोवपाक मेळटा। आदी गोरवां वांगडा राखणे भोंवताले, पूण आतां गोरवां बिंदास रस्त्याचेर थपकल मारून बशिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळटा। रस्त्यार गोरवां, गोरवांचे बळी, गोरवांक लागून लोकांचे बळी तशेंच हात दोके मोडून घेवप। महामार्गाचेर तर गोरवांची भिरीच पळोवपाक मेळटा। मागीर लोकांकच आमडत गोरवांक उठोवची पडटा। सरकारान कितलीशीच पावलां उबारपाची आश्वासनां दिल्ली, पूण अस्तित्वात कांयच लागू केल्ली दिसना। आदी सरकारान गोरवां वांगडा राखणे आसप सक्तीचे केल्ले, मागीर कामधेनू गायो रस्त्यार भोंवल्यार स्कीम बंद करपाची शिटकावणी दिली। उपरांत गोशाळेंत लेगीत धाडपाचे सांगले, पूण अजून मेरेन खंयचे कडेन कांयच ना। आतां तर मुख्यमंत्र्यान अपघात घडल्यार गोरवां न्हय तर भटक्या गोरवांचो धनी जापसालदार आसतलो अशें स्पश्ट उतरांनी सांगलां। मात मुख्यमंत्र्याचे हें तरी उतर कोण गंभीरतायेन घेत काय खबर ना। मनशा बरोबर ह्या मोनजाती कडेन पिडपी प्रस्न मुळांतल्यान तडी केन्ना लागतलो काय? रस्ते फकत गोरवांचे गोटेच जावन उरतले? हे रस्ते कोणाचे, येरादारी करप्यांचे काय गोरवांचे? हो मुदयेर थिकोसो प्रस्न। आमकां सगळ्या जाणांक स्टे कॅटल्स आनी स्टे डॉग्स हाजो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम सद्या जाणवपाक लागला। सरकाराक म्हणटा आसतना तो तुमकांय बी, आनी ताकाच लागून स्टे कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम आमी लॉन्च केली। आनी स्टे कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना तुमकांय वांटेकारी केल्यात। तुमकां वांटेकारी इतक्याच खातीर केल्यात कारण गांवागांवांत असलेली गोरवां लोक एक्सिडंट जालो काय ती गाय, हांवें खुबशे फावटी पळयलां, म्हाजे गायचो पांय मोडलो, म्हाजे म्हशीचो पांय मोडलो, आतां म्हाका पयशे दी म्हणून त्या ट्रकवाल्या कडेन पयशे मागपाक येतात। बट तिका व्हरून कोण घरांत बांदपाची वेवस्था कोणूच करिनाशिल्ले, खुबशे आशिल्ले पयलीं। म्हणजे थंयसर येयल्या उपरांत एखादो एक्सिडंट केलो काय ताच्या कडल्यान पयशे काडून घेवपाक सगळें आसता, बट एका रस्त्यार सोडपाक लावंक ना। आमी पळयता की कितल्याशाच लोकांचे जीव गेले, कितल्याशाच लोकांचे पांय मोडले, आनी ह्या कोणाच्या चुकेत? त्या मनजातीच्या चुकेत न्ही, तर त्या ओनराच्या चुकेत। हांव जरी सरळ म्हणटलो, खरें म्हणजे तेणी ते दीस आतां उरूंक ना की आमी रस्त्यार गोरवांक सोडून घातली, आसा ती गोरवां। आतां सगळे रस्ते हे स्टेट हायवेज, डिस्ट्रिक्ट हायवेज, नॅशनल हायवे जाल्ले आसा, त्या तांकां आमी सोडून घालूंक शकना। आनी लोकांचो टू व्हिलरान वचपी लोकांचो जीव घेवंक आमी शकना। ओके, ताका लागून ताका एक तर तेंच्यांनी आपल्या घरांत बांदून घालची, नाजाल्यार पंचायतींनी इनिशिएटिव्स घेवच्यो। हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमचो तारी बाब तुमच्या कडेन उलयलो की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम, एकटेच न्ही अशा पद्दतीच्यो 6 गोशाळा आसा ज्याचे आमकां सगळ्यां कडेन आमी एग्रीमेंट करपाक जाय, जेणे करून ती गोरवां जी आसा पळय ती तेंच्या कडेन वचपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।